पदाचो सोपूत घेत सावन वेगळ्या मुद्द्यावयल्यान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक साबार प्रस्नांक तोंड दिवचें पडलां। बुधवारा मंत्रिमंडळान मुख्यमंत्र्याक तेंको उक्तायलो। कांय लोक कारण नासतना मुख्यमंत्र्याचेर टिका करतात अशें तांचें म्हणणें। प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री जालो तेन्नाच्यान म्हादय, रस्त्यार पडिल्लीं फोंडकुलां, लायट, मरिना आनी आतां नाफ्ता अशा कितलेशेच प्रश्नांक ताका तोंड दिवचें पडलें। मुख्यमंत्र्याचेर आरोप करपाची एकूच संद विरोधकांनी सोडूंक ना। हालींच कांय जाणांनी ताची खाजगी जमिनीचो विशय वयर काडिल्लो अशें तांचें म्हणणें। ह्या सरकारा भितर सगळे तरेचे बहुजन समाजाचे लोक आहा। फर्स्ट टायम आमचे हिस्ट्री भितर आमकां बऱ्यांतलो बरो बहुजन समाजाचो लिडर मेळ्ळा। एज ए चीफ मिनिस्टर 18 वरां काम करपी आनी तेजे अंडर जें गव्हर्मेंट हें चल्लेलें आहा तें प्रामाणीकपणान चल्लेलें आहा। काही लोक टिका करतात तेका आमी पर्वा करना। आतां जेन्ना बहुजन समाजाचो चीफ मिनिस्टर जाता जाल्यार काही पोटान दुखतात, काही भायर पडलेले आहा, काही काडलेले आहा, ते खंय ना खंय त्रास करतले, तेजे आमी पर्वा करचे ना। गोंयच्या लोकांक कितें न्याय दिवपा जाय तो 100% दितलो। म्हादय हेजे भितरल्यान आमकां फूल गॅरंटी आहा चीफ मिनिस्टराची। गोंय खंयचे खंय व्हरपा ना तो, गोंयांत जें खरें आहा तेंच दितलो। विरोधक आसा जागे आसा म्हणून दाखोवपाचो प्रयत्न म्हळ्यार खंयच्या लेवलाक खंयच्या थराक वचप, खंयच्या वैयक्तीक कोणाचें वचप आनी कितें वचप हें अशें आसपा जायना। म्हणून खऱ्या अर्थान आयज बहुजन समाजाचो मुख्यमंत्री आसा, यंग आसा आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें आमकां सगळ्यांक ज्या पद्दतीन ते मेहनत करतात। आयज काही प्रमाणात जे फायनान्शियल कंडिशन वयर सकयल आसतना सुद्दां आयज गोंय फुडें व्हरपा खातीर अहोरात्र प्रयत्न करप जाता आनी अशें एक करतना काही लोकांक पळोवपा जायना तें। तांकां दिसता की ना नवीन सीएम आसा हें जावचें ना, पूण तेणी बऱ्यापैकी तें हें केल्लें आसा, बऱ्यापैकी सगळें घेवन फुडें सरता। तर काही लोकांक तें पळोवपा जायना आनी पळोवपा जायना म्हणटकीर फ्रस्ट्रेशनाचेर येवन कांय तरी असले काही गजाली घडटात। पण अशें हेजे फुडें तरी जावचें न्हय हीच आमची विनंती। जे तुमकां सरकाराक नदरी हाडून दिवपा जाय दियात, पूण विशूक उलोवपा जाय उलय नाकात। परवरीच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी।